Pacenao pratica tenda Ami Gesù soghi Il amsoba Tu mozoba Il amsoba Tu mochibo Gesù amsoba Ani ami Gesù soghi Ami sogli बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज जावन आसा संवसार पृथ्वी दीस. ह्या 50 आनी 21 पृथ्वी दिसाचो विशय पृथ्वी सांबाळून दवर. जोर आमी दोयेन कान दीत जाल्यार आमकां सुकण्यांचो, जनावरांच्यो, सोमदिरान आसलेल्या नुस्तें आनी हेर जिवाण्यांचो शांत किवच्यो आयकूंक येता. तीं सगलीं एकाच ताळ्यान आड्डोतात म्हणून आमची पृथ्वी सांबाळून दवर. आमी आमच्याच काळजाक कान दीत जाल्यार गरीब दुबळ्यांचें रोडणें आमच्या कानार साडटा. तिमी म्हणटात आमची पृथ्वी सांबाळून दवर. संवसार माय आपल्याक सांबाळ म्हूण आपल्या भुरग्यांक आमकां दर एकल्याक उलो मारता आनी मारीत आसा. मनशाच्या आशेन संवसाराचो भरपूर इबाड केला. आमचे बेपरवा वरवीं पृथ्वीचो खूब विद्वास जाल्लो आसा. उगडास धरुया, दोनया देवान ही पृथ्वी आमचे आनी सगळे जिणे पासत केला आनी आमकां मनशा कुळाक ताचे राखणदार आनी सांबाळणार नेमल्यात. आयच्या दिसा आमी कितें करता तें जाणो जावंक आनी आमकां पृथ्वीचे बरे बांदपी, उदरगत करपी आनी सांबाळपी कोर म्हूण स्वर्ग आनी संवसाराच्या रचणारा लागीं मागुया. हो निश्चय गंभीरतायेन आमी पाळूंक आयचो दीस आमकां उगडास जावं दी. म्हज्याच आनी आमच्याच ल्हान ल्हान कोरण्यांनी आमी सोयम सांबाळून दवरूंक वावरुया. कारण सोयम सांबाळून दवरीत जाल्यार आमी आमकांच सांबाळून दवरतलीं. कित्याक आमचें आनी पृथ्वीचें नातें आनी संबंद अशें बांदलोलें आसा. ह्या आयची मिसाची भेट आमी भेटयता ओतम्यांक जुआंव फाल्कांव ह्या आमच्या बाबा खातीर. देवान ताची काकलत करून सासणेक विसव ताका फावो करूंक ताचे खातीर मागुया. काजराच्या वर्सा निमतान आमी मागता स्टीफन आनी सिसिलिया फेर्नांडीस. तांचो उगडास करतना तांचे खातीर मागतना दुसरी आमची बाबा भयणां जो आपलो जोल्म दीस मनयतात, काजराचें वरस मनयतात, तांकांय सगळ्यांक मागण्यांत धरून देवाची कृपा, देवाची मसत, देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. अदी करून सुवर्णा परेरा ही आमची भयण, सिमरन पिशोत आनी समायरा आल्वीस तांचोय उगडास करून इमिसाचे भेटेंत मागुया. भवमडयनो कोविड-19 ही पिडा गोंयांत आमच्या पसरत आसा, वाडत आसा. कालच्या दिसाक सुमार 1,500 अदीक मायज केसीस जाल्ल्यो आसात, वाडलेल्यो आसात. सुमार 16 मरणां जाल्लीं आसात. गंभीर परिस्थिती ती. देवान आमकां सगल्यांक राखची आनी सांबाळची. आमच्या हातांनी जे उपाय आसात ते आमी घेवचे. आमचो जीव, दुसऱ्यांचो जीव आमी राखचो, सांबाळचो, कुयदाद घेवची. आनी अशे भशेन हे पिडेचेर आमी झुजूंक आमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेंतल्यान आदार मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांचें भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पत्वेतार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीन म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सुणून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
ह्या बसत घेवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिदुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बरी न्हू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो 아멘. 소명가 붙고 소명가 붙고 리사가 붙고 리사가 붙고 소명가 붙고 소명가 붙고 प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बापा मुखार दवरया सर्वेस्परा आमच्या काकलूत सरा बापा खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडून तुज्या थाव नाशिल्ल्या माये मोगाचे तुवें आमकां ह्या पास्का काळार दुबावा व्हरते पुरावे दिलाय हें सोत आमी ओळखून घेवन तें थीर विस्वाशीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माये मोगाची गोडसाण भरपूर चाकूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान 아멘. धर्मदुताच्या इतिहासावेले वाचप सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हणलें उठ आनी दोखीन वाटेन जेरुसलेमाक थांव गाजाक वेता त्या एकसूर रस्त्या वयल्यान वच म्हणटच तो आपले वाटेक लागलो तेन्ना अशें घडलें एक इथिओपिकार जात्रेक जेरुसलेमाक गेल्लो तो एक हिजडो आनी कांडाका इथिओपियाचे राणयेच्या आख्ख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो वाटेन वेताना इजायास प्रवादाचें पुस्तक तो वाचतालो आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें वच आनी गाडये लागीं सोर फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपिकार इजायास प्रवादाचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें तूं वाचताय तें समजयता म्हूण ताणें पोत्तीपाळ केलो म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत म्हणटच गाडयेन चडूंक आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो जशी एक शेळी आपणाक तास्तल्या मुखार उगीच रावता तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना जबरदस्तेन आनी जोडटी करून ताका दवरलो कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत होय जिव्या मनशाचे प्रितिमे वेलो ताका उमटून काडलो आमच्या पातका लागून ताका मनशाची खास लायली तेन्ना त्या हिजड्यान फिलिपाक म्हणलें हो प्रवादी आपणाचेच विशीं ओ दुसऱ्या कोण्या विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी तेन्ना पुस्तकांतलीं तीच उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगट केली मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिजड्यान म्हणलें पळय हांगा थोडें उदक आसा हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडकोड आसा फिलिपान म्हणलें सगळ्या काळजान तूं स्वत मानताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवंक येता आनी ताणें जबाब दिलो जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव स्वत मानता
तेन्ना गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी हिजडो उदकान देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सोदतूच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगलो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगळ्या राष्ट्रांनी भोंवून शेजाऱ्याक वचो पर्यंत शुभ वर्तमान परगोटीत रावलो. देवाचे उतोरे देवाचे वडकार. आमचो जबाब प्रिथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळीं म्हणया प्रिथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रांनो देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोंक आडलूंक दिले नात. जबाब प्रिथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यांनो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणणी सदांच म्हज्या जिबेर. जबाब प्रिथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागणाची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माय मोग म्हज्या वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब प्रिथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. हांव स्वर्गार हांव देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमची सगळ्यांसून जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून उरपोंजीक म्हणे म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं अशें प्रवादाच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोच सांगता जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान ना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Pokojný tuka o Krista. Przecież Pawłomlino,
आयची दोन्ही वासपां आमच्या कानार सादल्यान दोन्ही वासपांचेर बारीकसाणेन आमी नियाळ केलो जाल्यार ह्या दोन्ही वासपांतल्यान आमकां पवित्र मिसाचे भेटेचें खाशेलेपण हाचेर नियाळ करूंक आपयता. दोर मिसाचे भेटेक बाबा दोन मुखी भाग आसात. उतराचो सेवाधर्म आसा जाल्यार क्रिस्त बलिदानाचो सेवाधर्म आसा. आनी हेंच कितें ह्या दोनूय सेवाधर्माची दोनूय भागांची खबर आयच्या ह्या दोनूय वाचपांनी केल्ली आसा. पयले वाचपांत दोरगताच्या इतिहासान थंयसर फिलीप आनी तो इथिओपियेकार ओन भावार्थी तो तांचे मदेकोत ही भासाभास जालोली आमकां आयकूंक मेळ्ळ्या. गाडयेन प्रवास करतना तो इथिओपियेकार पवित्र पुस्तक वाचता. देवाची उतर तो वाचता. पूण वाचता आसतनाच सर्वेस्पराचो दूत पवित्र आत्मे वरवीं फिलिपा कडेन उलोवन ताका ताचे सरशें धाडटा. ही भासाभास सुरू करता आनी फिलीप ताका विचारता तूं कितें वाचताय तें तूं समजताय मो. ते वेळार इथिओपियेकार ताका सांगता म्हाका ताची समजणी दिवंक कोणूच ना. कशे भशेन हांव तें समजतलो. हांव फकत तें वाचतां पूण वाचता तें समजावंक म्हाका कोण ना. आनी ते वेळार बाबा बारीकसाणेन फिलीप ह्या इथिओपियेकाराक तो वाचता त्या देवाच्या उतराची समजणी दिवपाचो प्रयत्न करता. आनी बाबा खाशेलेपण म्हळ्यार मुखी वस्त म्हळ्यार तुमची ती समजणी घेतले उपरांत ताचो तो भावार्थाक वेंग मारता. पवित्र स्नान घेवंक राजी जाता. बावतिस्म घेता आनी उपरांत आपले बरे वाटेन फुडली वाट आपल्या जिविताची वो इथिओपियेकार दवरता. देवाच्या उतराचो फोड बाबा ह्या इथिओपियेकाराच्या जिवितांत आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार हाच्या शुभ वर्तमानांत जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू उंड्याची खबर करता आनी म्हणटा हांव जिवो उंडो. स्वर्गांत थावन देंवलेलो उंडो हांव. जो कोण उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. ताका केन्नाच भूक लागची ना. बाबा दुबावावरींत जेजू जावन आसा तो जिविताचो उंडो जो आमकां दर दिसाक मिसाचे भेटेंत फावो जाता. आज ह्या दोनूय वाचपांचेर नियाळ केल्या उपरांत हे दोन भाग दोर मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां नियाळूक मेळटात. ताची खबर ह्या दोनूय वाचपांतल्यान मेळ्ळ्या. देवाची उतराची पोरगोटणी आमी करता आनी देवाच्या उतराची पोरगोटणी केल्या उपरांत बरे भाशेन ताची समजणी घेवंक आमी उपशाम करता. देवाच्या उतराची मोडणी करता. सेरमांव करता. तातूंतल्यान जें कितें पोरगोटलां ताची आमी थोडे भोव उतरांनी समजणी दिवपाचो आनी घेवपाचो प्रयत्न करता. जाल्यार बरे भाशेन ही तयारी केल्या उपरांत देवाच्या उतराची समजणी घेतल्या उपरांत आमी जेजू जिविताचो उंडो ताका घेवंक आमच्या काळजांनी शिवूंक ही तयारी करता. कित्याक ताचे उपरांतलो दुसरो भाग क्रिस्त बलिदानाचो सेवाधर्म जातूंत जेजू खूद ह्या उंड्या रुपान आमच्या काळजांनी येता. आमकां आपली गोठायेन भरता. भाव मिसाचे भेटेचें खाशेलेपण ह्या दोनूय वाचपांतल्यान आमचे मुखार दवरलेलें आसा. जाल्यार मिसाचे भेटेचो फोड आमच्या जिवितांत दिश्टी पडोवंक गरजेचो. त्या इथिओपियेकारान देवाची उतराची समजणी घेतली. जिविताची नवसणी केली. पवित्र स्नान घेतलें आनी बरे भाशेन फुडल्या जिविताची आपल्या पावलां मारलीं. आनी हें करूंक हो उंडो जेजू जिविताचो उंडो ताका आमकां गोठाय दिता. आमच्या जिवितांत तेंच घडून येवंक देवाचे उतर आमच्या कानार सादता तेन्ना ताच्या उतराची समजणी घेवंक आनी देवाच्या उतराचो फोड कसो आमच्या जिवितांतल्यान जिविताची नवसणी करून बरी पावलां आमी मारूंक जिवीत फुडें व्हरूंक दोर मिसाचे भेटेन तोच उंड्या रुपान जेजू आमच्या काळजांनी येता. तो आमकां आपली गोठाय फावो करता. देखून मिसाचे भेटेंतल्यान जेजूची गोठाय घेवया. देवाची उतरां वरवीं जिवीत आमचें नवसरपाचो प्रयत्न करुया आनी दोनूय ह्या भागां वरवीं उतरां वरवीं आनी उंड्या वरवीं जिविताची पावलां फुडें मारूंक आमकां जण एकल्याक हे पवित्र मिसाचे भेटेन जेजूची कृपा बोड मागुया. सुकलीं बी रावया. आज संवसार पृथ्वी खातीर भेटलेलो दीस वर्ल्ड अर्थ डे हे मनान धरून कांय आमची मागणी जो आमचे पृथ्वी सवें आमचे खातीर बापा मुखार दवरुया. आमचे धर्मीक फुडाऱ्यांनी
आपले पोरचेक आपले देखीन आनी उतरां वरवीं सृश्टी राखण करपाची जबाबदारी घेतल्यार पुरो म्हूण तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमचे राजकारभार चलयतल्यांनी मनशाच्या जिविताची राखण करून गरिबांचो हुस्को मनांत धरून पोरवणवणाची सांबाळ करून तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमचें पर्यावरण सांबाळतल्या पासत मागुया. ताच्या वावराक लोकांचो आदार मेळूंक आनी ते पर्यावरणान सांबाळपाचें कार्य सुफोड जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. कोविड-19 एपिडेक सांपडलेल्या पासत मागुया. तांकां बोड आनी शक्ती मेळूंक ते बेगो बरी जाल्यार पुरो म्हूण आनी जीं कोण एपिडेक लागून मेल्यान तांकां सर्गीचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमा सोमेस्तां पासत मागुया. आमची पृथ्वी सांबाळपाची जबाबदारी ओळखूंक पर्यावरणान पासत वावरूंक आनी ती सांबाळूंक वावुरल्या पुरो म्हूण आमकां कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. बापा मगडा तुजेर पातयेवन तुजेर विस्वासून ही मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती तूं आयकून घे. पृथ्वे खातीर मागला. कोविड-19 हे पिडे खातीर तुजे मुखार ही मागणी दवरल्यान ती तूं आयकून घे आनी सृश्टीचेर पृथ्वेचेर आनी आमा समेस्तांचेर वो करून हे पिडेक सांपडलेल्यांचेर तुजो पोट आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावुया माल वर्धनाचो C23 पान 30 आनी 8, C23 पेज 38. Quiero le pico scrivere, cantava Vajaliza, amcia trattato si trova, amcia trattato si trova, Carlo loro spuccia fuori, ottava Vajaliza, amci cazzi in soria ruba. Sin soria ruba, Otsvaldonia ordanatsu, auneta tu vedoi lovu, esai soga tu capelli, orbilore tu cerosi. मुझे भवमडीने सोदपदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सुवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भोगतीन भेटयता आनी जेजूची अमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भूपवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच ओगणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचेय सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी जी सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अधी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची पोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार. सर्गीचे सर्व दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र
dolgoronco szorvészpótó, szorgani szomszár barlátú sávai baba, ó szorgintika szöjszöj, szorvészpracsé navínyeta takászöj, ó szorgintika szöjszöj. बाबा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससुकवेचे आदी ताणी उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांची बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलीं हे म्हज्या उगडासा कुरात Bawartacy Purgotia, Jesu Melo, Jesu Chivon Sala, Jesu Nofiani Etono. Bapa, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनः जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता नवो जिविताचो उंडाण सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा बरेंची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे मिसाचे पेटयेंत आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मरेदेवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जे भाग्यवंत धोरण घेता आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्वकाणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. भवमडेनो दोर दिसाक पवित्र मिसाची भेट आमकां फावो जाता ह्या आगोड परिस्थितीन पासून आमकां मिसाची भेट फावो जाल्या आमच्या आत्मीक जिवीत फुडें व्हरूंक मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां बळ मेळ्ळा जेजू खूद ह्या उंड्या रुपान आमच्या काळजान येवन आमकां घोटाय दिता देवाच्या उतरा वरवीं आमचें जिवीत नवसरूंक जिविताची पावलां फुडें मारूंक तो आमकां उगडास करता ह्या वेळार असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर भोव करून पवित्र मिसाचे भेटेच्या देण्या खातीर देवाक दिन वाचुया आनी जेजून शिकयले मागणे आर्गांच्या मनान बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझ्या राय समकाय तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसा तशी तूं आमची पातकां बगोस
आनीक आमकां तावनेन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतुतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवट की पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जजी येता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदा काल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुपाकी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. जेजू म्हाका तुजी गरज. D15 पान 50 आनी 5. D15 पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज. सुखे जोबी जशें दिव्यान व्हड दिसलेचे दोतराक चलो व्हडुबेचे. उजव्या दिव्यान व्हड दिसलेचे दोतराक चलो व्हडुबेचे. तुजे भोगोन मागना जिवी दामोर जेजू आनी बोधवी. तुझे भोगोन मागना जिवी दामोर जेजू आनी बोधवी. विठाव जेजू पूर्णाकार सान तेरा बोनी तेरा विले. हातोय लोलो प्रार्थया.
कोणवळ्या बाबा, सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बोळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. बाबा म्हणून उगडास कोता पयली सुवातेर आज ब्रेस्तार आज सांजे पॅरेबल्स ऑफ जिजस वा बायबल कोर्स जो जाता तो आज सोना. आमी 9 जुनाच्या म्हयन्यांत सगळे बरे भाशेन जाले उपरांत सुरवात करतले. दुसरी वस्त येता त्या आयताराक आमची एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स ऑफ होली कम्युनियन जाणट्यांक कोमयाव घेवन येतात आमच्या घरांनी, तो घेवन येवचे नात. देखून तुमच्या घरांनी कोण जाणटी आसात दर आयताराक कोमयाव तांकां वांटटालीं दितालीं जाल्यार तुमी तांकां कोडीत करचें ह्या आयताराक. आनी आमी तुमकां परत सांगले बगर जाणटेल्यांक कोमयाव घेवन येवचे नात. तिसरी कळोवणी आमी जाणाव कालच्या दिसाक सरकाराचे SOPs भायर सरलेले आसात, नेम कायदे. कित्याक गंभीर परिस्थिती बो करून आमच्या गोंयच्या शारांत सुमार 1,500 मायज कोविड-19 एका दिसाक केसीस जाल्ल्यो आसात. 16 मरणां जाल्लीं आसात. आमच्या ल्हानशा शाराक स्मॉल स्टेट लायक गोवा ही परिस्थिती तितली बरी न्हय, गंभीर परिस्थिती आसा. देखून हे सरकाराचे नेम कायदे कालच्या दिसाक आमचे मुखार दवरलेले आसात. नाका लागून घोडे जावं आमचे धर्मीक रिती कार्यावळी पासून घोडे बंद करूंक पडत, घोडे थोड्यो 50% मास गॅदरींग करूंक पडत. घोडे फुडाराक कितें जातलें आमी नोको. देखून ह्या दिसांनी तुमकां आमचो थाराव कोळीत करतले, कितें करतलें कशें जातलें. देखून बऱ्या मनान बरे भाशेन तुमी तें मानून घेवचें म्हूण आमची विनंती. आमचो जीव दुसऱ्यांचो जीव सांबाळूंक जण एकल्याच्या हातांत आसा. जे उपाय आमचे मुखार आसात ते बरे भाशेन घेवया. आमी आमच्याच जिविताची आनी दुसऱ्यांच्या जिविताची कुयदाद करुया आनी बरे भाशेन सांबाळुया. देवान आमकां सगल्यांक राखची सांबाळची हेंच आमचें मागणें. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. सर्वपदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. उचुनियात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमचे बरी राव तूं सोम्या शेवटाचें गायन गावुया. E1 पान 70 आनी 6, E1 पेज 76. 소명고 두고 아무도 설가루로 밥방디로 오스코당두 거타이디로 비레상두 옥타페로 암치보리라우두 소명 아노담나 할렐루야 암치보리라우두 소명